मुगाच्यो गाठी कोण सुके मिरसांग्यो घालून करता तर कोण जिते मिरसांग्यो घालून. दोनूय भाशेन केल्ले मुगा गाठी तितलेच रुचीक लागता. मूग बरे धुवन 5 ते 6 वरां भिजोवन सगळे उदक निसतोवन अशेच दवरता. दुसऱ्या दिसा सकाळी पळयात मुगांक बरे कोंब आयले. कोंबायल्ल्या मुगांची कल्लां आत्तां काडले जाता ओ मूग शिजल्या उपरांत पासून काडले जाता. इल्लेशें उदक आनी मीठ घालून मूग आमकां शिजोवन घेवंक जाय. सुके मिरसांग्यो अर्देशे भाजले तशे सुके कोथमिऱ्यो, मिरयां, लवंगां, तिखी आणि एक बारीकसो जायफळाचो कुडको घालून सगळे बरे भाजून घेवंक जाय. मिक्सराच्या आयदनान सोय, हळदीचो पिठो, भाजिल्ले मसाले आणि उदक घालून वाट्टा आसतना उगडास आयलो की हांवें आमटाण घालूंकूच ना. आमटाण घालून परत मातशें फिरोवन घेतले. मूग पळयात बरे शिजले. वाटिल्ली मिरसांग, थोडे उदक, इल्लेशें गोड आणि रुचीपुरते मीठ घालून गाठी बरे खतखतून घेवंक जाय. मुगा गाठीक सगळ्यात इम्पॉर्टंट म्हळ्यार हिंग, सांसवां आणि करविलाच्या पानांची बरी फडफडीत फोडणां. सगळ्यांत निमाणे ओली कोथमीर घालून सोबीत अश्यो मुगा गाठी तयार आसा. एन्जॉय.